नमस्कार. सध्याच्या घडीची एक महत्त्वाची बातमी आम्ही जी ब्रेक केल्या ती म्हणजे कॅबिनेटातलो वादग्रस्त मंत्री कला आणि संस्कृती तसेच स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्या मनशाकडे आशिल्ले ते म्हणजे गोविंद गावडे यांका निमणे सरकारान तांच्या कॅबिनेटातल्यान आता ड्रॉप केल्या. सध्याच्या घडीची महत्त्वाची बातमी आम्ही फाटले जर काय सिक्वेन्स ऑफ सिरीज आम्ही जर पळयले जाल्यार तातूंत स्पश्ट दिसताले की गोविंद गावडे हांचेर ही कारवाई जातली, बट ती आता जाता काय फाल्यां जाता, आता जाता काय फाल्यां जाता अशा तरेन सगळें वातावरण आसतना आयज अचकीत सरकारान हो महत्वाचो निर्णय घेतला आणि मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सील बंद डॉक्युमेंट जे आसात ते राज्यपालाकडे मुख्यमंत्र्यान धाडल्या. तातूंत गोविंद गावडे हांकां ड्रॉप करचो कॅबिनेटांतल्यान म्हूण निर्णय जो आसा तो जाल्लो आसा. सो आमी जर पळयत जाल्यार फाटले कितलेशेच दीस मंत्री गोविंद गावडे हे सतत वादान आशिल्ले. सगळ्यात पयलीं व्हडलो वाद जो आसा तो तांच्या फाटल्यान लागिल्लो किंवा सुरू जाल्लो तांच्या नांवान तो म्हणजे कला अकादमीचो. कोट्यांनी रुपया म्हणजे 50 कोटींच्या वयर कला अकादमीची जी दुरुस्ती आसा ती करपा खातीर सरकारान हातान घेतलेली, संस्कृती कला आणि संस्कृती खात्यान हातान घेतिल्ली आणि तातूंत मेजर पार्ट आशिल्लो तो म्हणजे विदाउट टेंडर सरकारान हे पावल उखलिल्ले आणि ताका लागून मंत्री गोविंद गावडे हांच्या बरोबर सरकाराचेर सुद्दां मोठ्या प्रमाणात जी आसा ती टिका जातली. सो आतां खात्रीशीर म्हायती जी मेळ्ळ्या ती म्हणजे गोविंद गावडे हांकां कॅबिनेटांतल्यान हटयल्यात, तांकां कॅबिनेटांतल्यान ड्रॉप केल्यात. जशें तुमकां सांगलें की कला अकादमीची तें सगळें वादग्रस्त प्रकरण, ताच्या उपरांत गेम्स, नॅशनल गेम्स जाल्यो, तातूंत सुद्दां भ्रश्टाचाराचे, कथीत भ्रश्टाचाराचे मोठे आरोप हे गोविंद गावडे आनी तांच्या खात्याचेर जाल्ले आनी पर्यायान सरकाराचेर जाताले. आनी लेटस्ट जी घडामोड आशिल्ली किंवा लेटस्ट वाद आशिल्लो तो म्हणजे स्वता मंत्री गोविंद गावडे हांणी उठाच्या आंदोलनाचे जे तांची कार्यावळ आसता दर वर्सा त्या कार्यावळीन भितर उलयतना मुख्यमंत्र्या कडेन जें खातें आसा तें म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, त्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटा भितर पयशे दिवन कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर जातात अशा तरेचें विधान जें आसा तें केल्लें आनी ताका लागून तांचेर मोठ्या प्रमाणात टिका जातली. दामू नायक जे आसात तांकां परत परत विचारणा जाताली की तुमी केन्ना एक्शन घेतले गोविंद गावडेचेर आनी ते सांगताले जस्ट वेट एंड वॉच अशा तरेची तांची भुमिका आशिल्ली. आनी आयज सगळो तो बोवाळ जो आसा तो थंड जालो. गोविंद गावडेच्या त्या एकूण प्रकरणा नंतर आनी एक गोंयांत बोवाळ जालो तो म्हणजे जीएमसीचो आनी त्या बोवाळान भितर अशें लोकांक दिसतालें की गोविंद गावडे हांचें प्रकरण थंड पडलें किंवा तांचेर जी कितें एक्शन बी जावपाची आसा ती आतां टळ्ळी काय कितें अशा तरेचो सूर पुराय गोंयांत सुरू जाल्लो. आनी निमणे आतां आमी जर पळयत जाल्यार गोविंद गावडे हांणी जी वक्तव्यां केल्लीं मुख्यमंत्र्याच्या खात्यानूच, मुख्यमंत्री जे खातें सांबाळटा त्या ट्रायबल वेलफेअर खात्यानूच पयशे दिवन श्रमशक्ती भवना सकयल जें खात्याचें संचालनालय थंय आसा, थंय ऑफिस आसा, थंय अधिकारी पयशे घेवन आनी दिवन फायली क्लियर करतात असो आरोप करतना थेट मुख्यमंत्र्याच्याच कार्यक्षमतेचेर जो एक प्रश्नचिन्ह उबो जाल्लो आनी ताच्या उपरांत जी टिका सुरू जाल्ली सरकाराचेर आनी ताचे उपरांत BL संतोष हे मध्यंतरी गोंयांत आयले कारवार वयतना. तांणी गोंयांत हॉल्ट घेतिल्लो, काणकोणा ते राविल्ले आनी तेन्ना दामू नायक हांच्या बरोबर तेंची 1 to 1 ही एक बातचीत जाल्ली आनी दामू नायक हांणी तेन्नाय सांगिल्लें, पयलीं सांगिल्लें की आमी जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट केंद्राक दिल्लो आसा, केंद्राच्या आदेशान मागीर जें कितें जातलें तें आमी करतले अशें दामू नायक प्रदेशाध्यक्ष परत परत सांगताले. आनी आतां निमणे कडेन कन्फर्म बातमी आयल्या आनी ह्या बातमेक दुजोरो हो मुख्यमंत्री कार्यालयांतल्यानूच आमकां मेळ्ळा की गोविंद गावडे हांकां अखेर मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाची पाळी आयल्या. अशेंय म्हणटाले की गोविंद गावडे हांकां सांगलां की रिजायन जाया म्हणून, बट गोविंद गावडे रिजायन जावपाक रेडी नाशिल्ले. सो म्हाका दिसता खंय तरी हाकाच लागून सरकाराचेर ही पाळी आयल्या आनी आयली की गोविंद गावडे ह्या तांच्या स्वताच्या भाजपाच्या मंत्र्याक तांकां कॅबिनेटांतल्यान ड्रॉप करचो पडलो. आमी जर एक गजाल लक्षांत घेत जाल्यार हाज्याय पयलीं निलेश काब्राल हांकांय मंत्रिमंडळांतल्यान काडिल्ले पूण तांकां ड्रॉप करूंक नाशिल्ले तर तांकां रिजायन दिवपाक लायिल्लें आनी तांणी रिजायनूय दिल्लें.
जनरली आमी जर पळयत जाल्यार अशी एक पद्दत आसता की आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्याक डायरेक्ट ड्रॉप जे आसता ते करिना, ताका सांगतात, आपयतात, पक्ष श्रेश्ठी सांगतात, पक्षाचे सिनियर फुडारी सांगतात की बाबा तूं रिजायन जा आनी तेतूंतल्या तेतून सन्मानान देंव म्हणून. बट म्हाका दिसता ह्या केसीन अशेंय उलोवप जातालें की गोविंद गावडे हे मंत्री पदाचो स्वताहून राजिनामो दिवपाक तयार नात म्हणून. आनी म्हाका दिसता म्हणून खंय तरी भाजपाक, सरकाराक, संघटनेक हो निर्णय, हो निमणो घेवचो पडलो आनी तांकां आतां ड्रॉप केल्ले आसात. तर सगळ्यांत म्हत्वाची बातमी आतांच्या घडीची ही आसा आनी ती म्हणजे मंत्री गोविंद गावडे हांकां फायनली मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्यात. आमी हांगाच थांबतात. ज्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स आसा ह्या संबंधीच्यो त्यो आमी तुमकां वेळोवेळ गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. गोमंतक टीव्ही आसत, आमचे फेसबूक पेज आसत, आमचो यूट्यूब आसत किंवा आमचे वेबसायट आसत, ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान तुमी सुद्दां स्वता अपडेट रावात आनी आमकां फॉलो करपाक विसरू नाकात. आमी हांगाच थांबतात. म्हाज्या वांगडा कॅमेरामन यश आडारकर. देव बरोबर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.